नमस्कार. गोवा टुनाइटात राधिका कामत सातोस्कराचं योगदान. सविस्तर खबर आधी हेडलाईन्स. सप्टेंबर 2023 दिल्लीत G20 शिखर परिषद आदी वर्षभर गोय धरून देशभर 50 शारांनी अजेंडा बसका. एप्रिला सावन गोयात आरोग्य पर्यटन क्लीन एनर्जीचेर 10 बसका. दर्यादेग वाठारांतली बेकायदेशीर बांदकामां मोडूंक एक्शन प्लान दिवचो. हणजूड पंचायतीक हायकोर्टाची ऑर्द. सर्वेत दिसली 275 बांदकामां. 6 डिसेंबरात निर्णायक सुनावणी. उदक भरपूर असल्यार थोडे भरू येता. वजरकारांक उदक उणें पडचें ना. WRD मंत्र्याची जाप. शिरेखाणीतले उदक मोपाक पंप करता म्हण बोवाळ. जीएसटी विक्रमी पावड्यार. नोव्हेंबरात 1,46,000 कोटी जोडले. पोरूच्या नोव्हेंबरा परस 11% मायज. गोयाक 447 कोटी. ऑक्टोबरात आयिल्ले 420 कोटी. गुजरात वेंचणुकेत सगळे विक्रम मोडटले. डबल इंजिन पावर. गुजरात दिल्ली प्रचार भोवडी करून मुख्यमंत्री गोयात. दिल्ली खंय भुरशापणा. लोक फुकट लायटीक विटलो. लायटच गुल. नव्या जुवारी पुलाचेर व्यू गॅलरीचेर सरकार पैसे मोडूंक ना तयार. व्यू गॅलरी जाय पूण PPP तत्वार. डिसेंबरात प्री ब्रीड PWD मंत्री उक्तायता शक्यताय. पर्यटनाक बदनाम करपी बेकायदेशीर गजालींचे पुलीस एक्शनाची वेळ. पुलिसांच्या कामाच्या पद्धतीचेर पर्यटन मंत्र्याची नाराजी. मुख्यमंत्र्यान एकठांय बसका घेवन विशय तडीक लावचो मंत्री मागता. HIVच्यो 40% केशी पातळटा. जागृताय नाशिल्ल्यान 13 ते 64 पिरायेच्या लोकांनी एकदा तरी HIV टेस्ट करची. संवसारीक एड्स दिसा आरोग्य संचालकाचो उलो. गोवा टॅक्सी ॲप 19 डिसेंबराक लॉन्च. टॅक्सीवाल्यांनी भिवपाची गरज ना. पर्यटन मंत्र्याचो उलो. टॅक्सीवाले म्हणटात तिसरे स्कॅम. हळडोणचो आमदार म्हणटा विरोध नाका. सत्तरीच्यो आंगणवाडी डिजिटल करपाचो पर्याय. वाळपयच्या आमदारांचो प्लान. वेळसा आंगणवाडीच्या भुरग्यांक वाटले टॅब. शारांत प्ले स्कुलांनी मेळटा तश्यो खंय 70च्या भुरग्यांक सुविधा. आनी शेनवारा पोन्न्या गोंयांत सेंट फ्रांसीस झेवियराचे फेस्त. सकाळी 10:30 फीस्ट डे. हाय मास. फांतोडेर 4 फेस्ताचे पयले मीस. सांजे 6 निमणे. खबरो विस्तारान. 1 सप्टेंबर 2023 दिल्ली G20 परिषद जाता. वर्षभराच्या यजमानकेच्या काळात 200 वयर बसका गोय धरून देशभरातल्या 50 शारांनी जातल्यो. गोयात सुमार 10 बसका एप्रिल 2023 सावन सुरू. गोयच्यो बसका आरोग्य, पर्यटन आणि नितळ उर्जा विशयांचेर आसतल्यो. केंद्रीय मंत्रालयांच्या टीमीचे गोयात यो वच सुरू. खासा रिपोर्ट. 2023 G20 समिटाची यजमानकी भारताकडेन 9 आणि 10 सप्टेंबराक दिल्लीत ही G20 शिखर परिषद जातली. ताचे पयलीं प्रेसिडेन्सी काळात शिखर सभेचो एजेंडा निश्चित करपा खातीर वर्सभर सुमार 200 मायज बसका देशभरातल्या 50 वयर शारांनी जावपाच्यो आसा. तातूंत गोंयांक 10 बसकांचो प्लान आसा. G20 यजमानकेत 10 क्षेत्रीय बसका गोंयांत. सप्टेंबरातले शिखर परिषदेत राष्ट्राचे मुखेली वांटेकार जातात. शिखर सभेचो एजेंडा निश्चित करपाक वर्सभर बसका जातात. बसकांची सुरवात भारतात डिसेंबरांतल्यान सुरू जाता. पहिल्या 4 म्हयन्यांत गोंयांत एकूय बसका ना. एप्रिल 2023 सावन गोंयांत बसका सुरू जावपाच्यो आहा. गोंयच्या बसकांनी पर्यटन, आरोग्य, क्लीन एनर्जीचो एजेंडा आसतलो.
10 बसकांतल्यो ह्या 3 विशयावयल्यो मुखेल बसका गोंयांत जातल्यो. ह्या बसकाचे फकत 3 म्हयन्यांचे शेड्यूल जाहीर करतात. पयल्या 3 म्हयन्याच्या वेळापत्रकांत गोंयच्यो बसका नात. मात गोंय सरकारान उपरांतच्या 3 म्हयन्यांच्या बसकांचे येजमानकेचे तयारेक नेट लायला. G20 सेलाची गृह खात्या सकयल पर्वरे सचिवालयात स्थापणूक केल्या. तातूंत एक IAS अधिकारी नोडल अधिकारी नेमला. तयारेक लागपी हेर खात्यांचो एक अधिकारी OSD म्हूण टिमीत आसतलो. टिमीत पर्यटन, प्रोटोकॉल, पुलीस खात्याचे OSD आसतले. आयोजनात NRI आयोगाक म्हत्वाची भूमिका दिल्या. केंद्रीय मंत्रालयाच्या टीमीची गोंयांत यो वच सुरू जाल्या. आरोग्य मंत्रालयाची टीम फाटल्या सप्तकात गोंयांत येवन गेली. ह्या सप्तकात पर्यटन मंत्रालयाची टीम गोंयांत येतली. गोंयांत एप्रिल सावन जावपाच्यो G20च्यो बसका केन्ना आनी खंय जातल्यो ते केंद्रीय मंत्रालयाची टीम वेवस्था आनी मुळाव्यो सुविधा निश्चित जाल्या उपरांत थारायतली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हडजूळ दर्यादेगेर कितलीशींच बेकायदेशीर बांदकामां जाल्यांत तांचो कमर्शियल उपेग जाता. बांदकामां मोडूंक हायकोर्टान पंचायतीचो एक्शन प्लान मागला. GCZMA आनी पंचायतीचे जॉयंट इन्स्पेक्शन रिपोर्टा प्रमाण अशी 350 बेकायदेशीर बांदकामां आसात. एफिडेविटार एक्शन प्लान दिवंक कोर्टान पंचायतीक वेळ दिला. निर्णायक सुनावणी 6 डिसेंबराक. उदक भरपूर आसल्यार थोडे भरूं येता. वजरेकारांक उदक उणें पडचें ना म्हण WID मंत्री उलयला. पेडण्या वजरे चिरेखाणींतलें उदक मोपा एअरपोर्टाच्या कामाक व्हरता. गांवांतल्या शेतांक जनावरांक उदक उणें पडटलें म्हण थळाव्यांचो बोवाळ. 8 दिसां भितर खणीक लायिल्ले पंप जनरेटर भरचे म्हण शिटकावणी. ताजेर मंत्र्याची जाप. करता दिसता अरे बाबा उदक समजा भरपूर आसा तर थोडे व्हरपा जाय न्ही. ओके. पूण वजरेकारांक उदक कमी पडचें ना. क्लियर सांगपाचें म्हटल्यार हां वजरेकारांक जर उदक कमी पडटा जर जाल्यार मुखार व्हरचें ना. वजरेकारांक उदक कमी पडचें ना. हां सो तुमी ते तेंका आसा उदक भरपूर आसा आमचे कडेन. हां बट सद्या मोपा खातीर यूज करता ते थोडे. पळय लक्षांत घ्या. वास्को खातीर वापरतात, दाबोले खातीर वापरतात, कुठ्ठाळे अशें विचारपाचें येतना न्ही. उदक आसा न्ही. जाय तेणी उदक घेवपाचें कितें जाय तें. मोपा पयलीं तिराळेचे येताले पण ते आतां काम चालू आहा म्हणून हे पयलींचे उदक आसले ते इरिगेशनाक वापरिनात पण ते मोपाक वयता. खंयचें उदक कितलें जाय पळय न्ही म्हणजे सामकें क्लियर. आनी हें ना कॉम्प्लिकेशन नाका. कळ्ळें न्ही. तुमी कॉम्प्लिकेशन करपा जायना लोकांक समजा. गैरसमज जावपा जायना. उदक जितलें जाय तितलें वजरे मोपा वगैरे दिवपाक जाय. ओके. तितलें उदक आसा आमचे कडेन. नोव्हेंबरांत राष्ट्रीय पावंड्यार 1,45,467 कोटी GST येणावळ. ऑक्टोबरा परस 4% उणें. मात फाटल्या वर्साच्या नोव्हेंबरा परस 11% मायज. ऑक्टोबरांत 152 कोटी रुपया GST आयिल्लो. गोंयाक ह्या नोव्हेंबरांत 447 कोटी GST. ऑक्टोबरांत 420 कोटी आयिल्लो. फाटल्या नोव्हेंबरांत गोंयाक 518 कोटी GST आयिल्लो. गुजरात वेंचणुकेंत आतां मेरेनचे सगळे विक्रम मोडटले. थंय पूर्ण बहुमतान BJPचें सरकार येता. डबल इंजिनाची ही पावर म्हण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. मुख्यमंत्री गुजरात प्रचाराच्या भोंवडेर गेल्लो. दिल्ली महापालिका वेंचणुकेच्या प्रचाराकय तो गेल्लो. दिल्लीत खंय सगळे कडेन बुरशापणां. फ्री इलेक्ट्रिसिटीक लोक विटल्यात. लायटच आसना. गुजरात इलेक्शनाक खूब बरें वातावरण आसा. गुजरात इलेक्शनाक म्हाका दिसता मॅक्झिमम आतां पर्यंतचे सगळे रिकॉर्ड तोडून भारतीय जनता पार्टी थंयसर मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स भारतीय जनता पार्टीक मेळटले. परत एकदा म्हणजे पूर्ण बहुमताचें सरकार भारतीय जनता पार्टीच्या 27 वर्साच्या उपरांतूय बी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार गुजरातांत येता. ओके. सो ही डबल इंजिनची पावर आसा. सर तुम्ही दिल्लीन आशिल्ले आणि एमसीडीच्या इलेक्शनाच्या प्रचाराक हांव गेल्लो. दिल्ली एमसीडीच्या इलेक्शनाकूय वातावरण खूब बरें आसा. दिल्ली एमसीडी 3rd टायम भारतीय जनता पार्टी जी आसा पळय 4th टायम भारतीय जनता पार्टी एमसीडीचे इलेक्शन दिल्लींतले जिखता. सर दिल्लीचे नेते गोंयांत जेन्ना मोठमोठे घोशणा केल्या दिल्ली पळयल्या उपरांत तुका कळटलें तुका एक धाडपाक जाय. थंयसर गटारां आनी जी हळशीक आसा पळय न्हय दिल्लीन पळयलें जाल्यार कोण म्हणचो ना. इट इज एन म्युनिसिपल इलेक्शन. पिवपाचें उदक ना, गटर ना, रस्तो ना, लायट फुकट सांगता ती लायट ना आनी कांयच ना म्हटल्यार जाता. एकदां जर वचून पळयत थंय येता तांकां एकदां विचार आनी हांगातले तेंचे ते आप लिडर आहा पळय न्ही ताका सांग हांगा ते वेगवेगळ्या विशय फ्री इलेक्ट्रिसिटी म्हाका थंय तेंच्यांनी सांगलें की थंय वयल्यान लोकांक पश्चाताप लोक सांगता आमी पयशे दिवन आमकां इलेक्ट्रिसिटी मेळना.
नव्या जुवारी पुलाचेर व्ह्यू गॅलरी येतली वा ना हे अजून निश्चित ना. जुवारी पुलाच्या इन्स्पेक्शनाक गेल्ले कडेन प्रुडंटान PWD मंत्र्याक हे विशीं विचारले. काब्राल म्हणटा व्ह्यू गॅलरी हो डिझायनाचो भाग मात बांदकामाचो भाग नाशिल्लो. PPP तत्वाचेर व्ह्यू गॅलरी बांदप शक्य आसा. ताका वेगळें टेंडर. प्री ब्रीड खंय 20 डिसेंबर मेरेन. पयशे ते व्ह्यूइंग गॅलरी मोडपाक सोदना. इट इज नॉट इन देयर पार्ट. अशें हांव PWD सांगता. हांव सांगता की PWDचें काम देवळाचें पेंटींग करप, देवळाचें पेवर घालपाचें तें न्ही. PWDचें काम रस्ते, उदक हे बिल्डींग गव्हर्मेंटाची मेंटेन करपाक. सो तेजे खातीर हो सिस्टम तेणी घेतलेलो आसा आनी व्ह्यूइंग गॅलरी एंटायर डिझायनाक भितर घातला. पूण व्ह्यूइंग गॅलरी इज ऑन PPP बेसीस. पयलीं टेंडर काडलेलो, तेजे खूब क्वेरी येयल्यो. परतून आमी टेंडर काडला विथ डिफरंट पॅरामिटर्स आनी 24 तारीख ह्या म्हयन्याचे प्री बीड दवरलेलें आसा. सो कितले 20 तारखेक 20 ऑफ दीस मंथ इज ऑफ डिसेंबर प्री बीड दवरला. वी वील सी कितें जाता. पूण व्ह्यूइंग गॅलरी येवपाक जाय. गडकरी साहेबान सांगलां की येवपाक जाय. आमकांय दिसता, CMाकय दिसता येवपाक जाय. पूण गव्हर्मेंट इज नॉट रेडी टू स्पेंड दॅट मनी ऑन द व्ह्यूइंग गॅलरी. द कॉस्ट इट सेल्फ इज अराउंड 300 crores. 300 crores, 270 म्हणटा 300 crores. So that cost government cannot bear. So the private partner has to come and spend that money. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. वायत रावात प्रुडंट. पर्यटन बेल्टांत चालू आशिल्ल्या कांय गैर गजालींचेर पुलिसांनी एक्शन घेवपाची वेळ आयल्या. दर्यादेग वाठारांनी कांय बेकायदेशीर गजाली चल्ल्यात. तांचो पर्यटना कडेन कसलोच संबंद ना. मात ट्युरिजम बदनाम जाता म्हण मंत्री रोहनाक हुस्को. पुलीस जे तरेन काम करतात ताजेर आपूण सॅटिस्फायड ना. मुख्यमंत्र्यान हो इशू सोडोवंक एकठांय बसका घेवची म्हण रोहन मागता. जे पुलीस आसा तांणी इफेक्टिवली काम केलें जाल्यार सुद्दां खुबश्यो गजाली जाग्यार पडटा. आनी आज जे सगळें चल्लां, तूं लेट नायट म्युजीक म्हणटा, इलिगल बाकीचें चल्लां, हें पुलिसेचें काम आनी ताज्या खातीर वी डोंट हॅव द पावर्स. पूण शेवटी पेपरार तुमी काडटा की ट्युरिजमान अशें चल्लां. पुलिसेक दात नाशिल्ले. वी प्रोमोलगेटेड ऑर्डर एंड गेव देम की बाबा ह्या ऑर्डरी प्रमाणे काम करा. सेक्शन 188 आमी लायव्ह करून दिलें. चला वापरात आनी एटलीस्ट इलिगॅलिटीज बंद करा. And I think it's time for police to act. So police is not doing. Otherwise, I think we will do certain things which will embarrass the police also. So police is not doing the work. You mean to I say? am not happy with the way police are doing their work. We have been talking continuously to them, and we need the right people doing the right things in the right locations. जो कोस्टल बेल्ट आसा, तुम्ही आज वचून पळयात, डेली सोशल मिडियाचेर व्हिडिओज, ग्राफिक्स जे चालू आसात, बाकीचे आसात, एवरीथिंग टुरिजमाक ब्लेम येता. काम पुलिसेचें मरे, and I think police has to act on this. पण सर CMच होम मिनिस्टर CMाक सांगला जॉईंट मिटींग मागय म्हणून. वी हॅव रिक्वेस्टेड चीफ मिनिस्टर टू कॉल फॉर अ जॉईंट मिटींग टू सॉर्ट दिस इश्यूज आउट. कित्याक द पुलीस हॅव टू अंडरस्टँड की वी नीड टू गेट इन टू अ व्हेरी क्लियर थिंग दॅट टुरिजम सर्वायव्स. नाल्यार बारीक किस्मणां फॉर पुलीस इफ दे आर डुईंग फॉर देअर ओन बेसीक इंट्रस्ट ऑफ वॉट एवर इट इज, देन इट विल बी टफ फॉर टुरिजम टू सर्वायव्ह. HIV-च्यो 40% केशी जागृताय नाशिल्ल्यान पातळटा. 13 ते 64 पिरायेच्या लोकांनी एकदा तरी HIV टेस्ट करची म्हण आरोग्य संचालक डॉक्टर गीता काकोडकाराचो उलो. संवसारीक एड्स दिसा पणजे मेनेजीस ब्रागांजांत कार्यावळ जाली. कोविडाक लागून खंय फाटलीं 2 वर्सां HIV टेस्टिंग देंवलें. गोंयांत आतां मेरेन सुमार 18,000 केशी. गोंयांत 1987 पयली HIV केस मेळिल्ली. दुयेंती विदेशी. दुसरी केस 1988 मेळिल्ली. दुयेंती भारतीय, गोंयकार न्ही. 1989 गोंयकार विद्यार्थी HIV पॉझिटिव्ह मेळिल्लो. 1986 ते ऑक्टोबर 2022 मेरेन गोंयांत 11,09,000 मायज टेस्टी. टेस्टींतल्यान 17,996 पॉझिटिव्ह केशी गोंयांत मेळिल्ल्यो. 2022 डाटा प्रमाण गोंयांत दर्यादेग तालुक्यांनी HIV केशी चड मेळटात. बार्देजांत 23%, साश्टींत 18%, मुरगांवांत 13%, तिसवाडीन 12%. 65% पॉझिटिव्ह केशी 15 ते 49 पिरायेच्या लोकांच्यो. 2021 19% बायलो, 32% दादले 15 ते 34 पिरायेचे. 1999 ते 2021 मेरेनच्यो 83 ते 96% केशी शारिरीक संबंदांतल्यो. 4 ते 8% पॉझिटिव्ह केशी भुरग्यांक डिलिव्हरी वेळार. रगत, संसर्जन्य सिरिंज वा सुये वरवीं संक्रमणाचे प्रकार उणे.
2001 ते आज मेरेन 1274 एड्साच्या दुयेंसान सोंपले. 842 दादले, 431 बायलो आणि 1 तृतीयपंथीय. We have to see that between 13 to 64 years, at least once, the HIV test should be done. Because 40% of the HIV which is spread to others is spread through people who do not know they are positive. And now I feel the stigma is far less than it was before. And the HIV Act sees to it that no one is stigmatized at their workplace. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि शिरीष कुंकळीकर. टॅक्सी ट्युरिझमाचो महत्वाचो गरजेचो भाग टॅक्सी ॲप आयल्यार कितें जातलें हो भंय मनांतल्यान काडचो. पर्यटन मंत्री रोहनाचो टॅक्सीवाल्यांक उलो. 19 डिसेंबराक गोवा टॅक्सी ॲप लॉन्च जाता. टॅक्सीवाल्यांचो ॲपाक विरोध. हे खंय तिसरें स्कॅम. हळडोणचो आमदार म्हणटा ॲप गोंयकारांक बऱ्याक पडटा जाल्यार लोक नाका म्हणचे ना. Tourism has a very important part where taxi has a major role to play as far as tourism sector is concerned. तांकां जी इनसेक्युरिटी आसा की ॲप आयलो जाल्यार कितें जातलें. आज आमी म्हणटा वी आर गिवींग यू अ ॲप विच इज युअर ॲप. गोवा टॅक्सी ॲप इज युअर ॲप विच यू वील हॅव, यू वील ओन इट. वी वील ओनली रन इट फॉर यू. आनी जे कितें ताजें येता एक्स्ट्रा प्रॉफीट वील बी गिवन बॅक टू देम ओनली. Whether it's North Goa Association, South Goa Association, Yellow or Black Taxis, everybody let it have their own app. That is what they had asked for. We are giving them the same thing. So जो app आता आम्ही घेऊन येता ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट लॉन्च करता ambitiously on 19th of December. I think we will be able to give Goa a app which will take care of our Goa taxi fellows who always have been feeling की आणि कितें हाडला काय म्हणून. टॅक्सीवाल्यांच्या संघटनेचो ॲपाक विरोध. सरकार खंय आनीक एक स्कॅम करून नीज गोंयकारांचो धंदो बंद उडोवंक सोदता. ह्या पयलीं येयल्लें कितें गोवा मार्च म्हणून येयलें. तेजें आयज तेजें कांयच कायदेशीर ना. तशें हें बेकायदेशीर हाडून ही आपली पोळी भाजूंक सोदता. इतलेंच म्हाका म्हणपाक. तेज्या वेरीक जायते तेंच्यांनी स्कॅमां केलीं. आतां हें तिसरें स्कॅम. नीज गोंयकार टॅक्सीकार खंयचेच कोणूच हे ॲपाक जॉयन जावचो ना. सरकार फक्त आमचेर खातीर आरोप घालून ह्यो बिझनस सोंपोवन प्रायवेट प्लेयर आनी एग्रिगेटराच्या हातीन दिवंक सोदता. फक्त आपले कमिशन घेवंक जाय म्हणून. ह्या ॲपा खातीर स्वता तुमी क्रिएट करता आनी ॲप हो घालता पळय, लोकांचे पयशे नाका थंय तुमी यूज करता पळय, हे बऱ्या गजाली खातीर यूज करात. हळडणचो आमदार म्हणटा ॲप लोकांक बऱ्याक पडटा जाल्यार कोणूच नाका म्हणचो ना. We have to see many things about these app, how it is being done, who is developing it, what are the modalities, what are the functions, what are the features. So it's very premature for me to make a statement. And if there is an app, if sometimes it helps not only the taxi drivers, the taxi owners, also the tourists and people like us, I may not even take my car to places. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 70च्यो अंगणवाडी डिजिटल. आमदार देविया राणे आणि मंत्री विश्वजीत राणेन वेळसा अंगणवाडीत भुरग्याक टॅब वाटले. वेगवेगळ्या कंपन्यांनी खंय CSR सकल मजत करपाक सुरू केल्या. 70च्या भुरग्यांक खंय शारांतल्या भुरग्यां प्रमाण साधन सुविधा मेळटल्यो. शक्य आसा फक्त बाबाचें विजन आशिल्लें. तांकां दिसलें की आमच्यो अंगणवाडी डिजिटलायज जावपाक जाय आनी रोखडेच आमचे अंगणवाडी ज्यो आसात ह्यो सगळ्यो आतां मॉडर्न अंगणवाडी जातले. सगळे अंगणवाडीचे बरेपैकी रिपेर वर्क घेवन ह्यो अंगणवाडी जी सोयी सुविधा बरेपैकी स्कुलांनी आसता, प्ले स्कुलांनी आसता, त्यो सगळ्यो सोयी सुविधा आमच्या अंगणवाडीक जाता तितल्यो बेगीन मेळटले आनी हें काम बाबा आतां रोखडेच हातान घेवपा आसा. आयज वेळसा आमची अंगणवाडी आमी 2 वर्सां पयलीं आमी ते सँक्शन करून आमी दिल्ले. 8 कोटी रुपया आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशनाक ऑलरेडी दिल्ले आसा. ज्या माध्यमांतल्यान एक वेगळे तरेची कल्पना आमी केल्ली आसा की अंगणवाडी कशी आसची. ह्या अंगणवाडीन त्या तरेचे सोयी सुविधा आसचे जे खंय भुरग्यांक फक्त एक रूम न्हू पण त्या रुमान त्या अंगणवाडीन वेगवेगळे सोयी सुविधा उपलब्ध आसची. जे काही खेळपाक सुविधा वेगळी, इंटरॅक्टिव्ह रूम वेगळो, कावन्सिलींग महिला खातीर वेगळे तरेतरेचे आमी सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचो आमी ऑलरेडी प्रयत्न केल्लो आसा.
म्हाका तरी खात्री आहा, कारण आमी करमळीच्यान आमी घेता, आमची 17 आमी अंगणवाडी आमी आमच्या ह्या सत्री तालुक्यात बांदपाचे आमी घेतलेले आसा. केप्यां बोरीमेळार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा लागसार 3 रस्त्यार मोटार आनी स्कूटरीचो अपघात. स्कूटरी वयले केप्यां कॉलेजीचे स्टुडंट हर्ष पावसकार आनी सिद्धांत नायक क्रिटिकल. मोटार भितरल्या रस्त्या वयल्यान हायवेचेर सरताली, थंयच अपघात. जखमी जाल्ल्यांक लागींच्या हॉस्पिटलांत शिफ्ट केले. पुलिसांनी मोटारीचो ड्रायव्हर प्रणय पाटीलाक ताब्यांत घेतला. आवाजाच्या प्रदूषणा विशीं हायकोर्टाची बडी पडल्या उपरांत ऑथॉरिटी कामाक लागल्यो. नॉयज पोल्युशन कंट्रोल समितीचो वांगडी प्रसाद शहापूरकार आनी PI दत्ताराम राऊतान बसका घेतली. पेडणे वाठारांतले नायट क्लब शेकवाल्यांची बसका घेतली. रातचे 10 उपरांत प्रमाणा भायर आवाज जावंक जायना. दरेक तालुक्यांत अशी समिती नेमल्या. That fake calls are coming to the police informing that so and so music party is going on at particular place. When the police visits there, nothing used to get it. So this was informed to court and court said that okay, we will appoint certain members from the public as an authority or authenticate. Once the call received from these two person, then police has to act. This was our duty is to give information to inform the police so that they can save the time and they can also take a quick action without searching or without investigating. So our role is to inform the honorable Pedne police station. The Kalagut Kandoli area, they have got their separate two members. Each taluka they have got appointed members. सबकी इच्छा पर आपकी भी इच्छा होनी चाहिए, तभी हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो जाएगा. This one bad image passed to other countries, that has to be stopped. See, everywhere that is going on. But you see, any case registered in Goa. मँचेस्टर युनायटेडाक बरोबर घेवन अपोलो टायर्सान गोंयांत दवरिल्ले युनायटेड वी प्लेचे 3ऱ्या आवृत्तीचे उक्तावण. मँचेस्टर युनायटेडाचे प्लेयर डेव्हिड दिजिया, एन्थनी एलांगा आनी डॉन्नी वॅन लॉन्चिंगाक आशिल्ले. देशांतल्या फुटबॉल टॅलंटाक उर्बा दिवंक तांच्यो स्किल्स वयर काडूंक आयोजकांनी मॅन यूक बरोबर घेवन सिलेक्शन ट्रायल दवरले. Yes, I think it's a great initiative. United We Play to show the kids, to encourage to play football, to enjoy the sport, to play together, and we feel grateful to be here and to be an inspiration for the kids. So it's great. Yes, I think the same what David said. Everyone can help each other, and especially to bring the football up here. You see, it's growing a lot in the last few years. So I think it's positive. Football in India is starting to grow even more. You see loads of professionals that played for United who've played in the Indian Super League before, like Berbatov and other more. So, like they said, it's growing, and I feel like everyone can help each other and put in the performances. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जियो TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.